टीसीपी कायदो अमेंड करा ही मागणी करीत एक दोन दीस पयलीं आझाद मैदानाचेर व्हडल्या संख्येन लोकांनी येवन प्रोटेस्ट केलो आनी आम आदमी पार्टीचे कन्वेनर एल्विस गोम्स हांव आमचे खुबशे व्हॉलंटियर्स थंय हजर आशिल्ले आनी अशा परिस्थितीन आमी थंय पळयलें की कालांगूट कांदोळे आनी वेगवेगळ्या गांवांतल्यान लोक येवन सांताक्रूज मिरसे प्रोटेस्ट केलो आमकां ह्यो पीडीए ग्रेटर पीडीए नाका टीसीपी कायदो दुरुस्त करा हे सगळे ते उलयल्ले ताजेर टीसीपी मंत्र्यान काल एक प्रतिक्रिया उक्तायल्या आनी ताणें परतो लोकांचेरूच हल्लो केला की हे मॉब एकठांय जातात खंयचे तरी चर्चीचे सपोर्टाचेर उलयतात खंयचे तरी गव्हर्मेंट फाल्यां काडून उडय खंयचें कॉन्स्टिट्यूशन काडून उडय स्क्रॅप कर अश्यो मागण्यो करतले म्हणून नाना तरेचे एक विचित्र विचार ताणें मांडल्यात आनी आमकां कळना की हो टीसीपी मिनिस्टर एक सिनियर मंत्री व्हडलो पॉलिटिशियन म्हणटा आपूण ताणें अशें कशें उलोवं येता काय म्हणून तो जेन्ना निवडून येता तो लोकांच्या मतदानाचेरूच निवडून येता लोकां कडेन अप्रोच करून लोकांच्या आदारान तो निवडून येवन आयज तो आपली सत्ता गाजयता सो लोकांच्या कुस्तार जेन्ना तूं निवडून येता तेन्ना तुवें ते लोकां खातीर कितें जाय तेंच करूंक जाय कोंकणीन एक म्हण आसा भाकरेक खंय मोडटा थंय तोंड आमचे जाणटे पेज आनी भाकरी खावन दीस काडलेले पूण आयज ही भाकरी आमची गोंयकारांची गोंयकारपण म्हणपी उरूंक ना आयज जाल्यार ती उताप्पा आनी हे पीडीए हे टीसीपी कायदे हे ओडीपी हे सगळे चटणी सामारपी मारते बरोबर हाडल्या तेंच्यांनी आमकां इतलेंच सांगचें कशें दिसता की आतां संस्थानीक उरूंक ना संस्थानीक 500 वर्सां पयलीं आशिल्ले आनी तेन्ना ते राजा म्हणटा ते चलताले आयज प्रजा कितें म्हणटा ती मुखेल कायदो जावंक जाय लोकांक जर नाका पीडीए जाल्यार हे टीसीपी मंत्र्यान मानून घेवंक जाय आनी हे मोबोक्रेसी बी असले उलोवप ताणें सोडून दिवंक जाय मोबोक्रेसी आनी अनार्की पळय म्हणटा म्हाका दिसता हे शब्द हे सारके ना थंय व्यासपीठार जे असले फॉर एग्जाम्पल कावन्सील फॉर सोशल जस्टीस आनी पिसाचे प्रतिनिधी फादर सावियो हे मोबोक्रेसीन पडटा मागीर तुजो प्रजाल साकरदांडे हो नामनेचो प्रोफेसर आनी एक्टिविस्ट हो मोबोक्रेसीन पडटा थंय क्लाउड अडवायझर सारके जे पर्यावरणाचेर एनवायरमेंटा खातीर झुजून आयल्या कितली वर्सांच म्हाका दिसता 25 वर्सां मायज जातली हे मोबोक्रेसीन पडटा फादर ब्रिटो म्हणून आजोसींचो एकटो उलयल्लो तो मोबोक्रेसीन पडटा एक वेळा आमी मानूंक शकता की आमी मोबोक्रेसी अशें म्हटल्यार आमकां व्हडलेशें दूख जायना पूण म्हाका दिसता हे असले शब्द वापरूं नये कित्याक जशें प्रदीपान सांगलां एका डेमोक्रेसीन जनतेक रायट आसा आनी जनतेन आपलें मत व्यक्त केल्लें आसा तुका जर तें पटना ऑन मेरीट आमची इतलीच मागणी की ऑन मेरीट तुवें तांकां रिस्पॉन्स दिवचो तुका ग्रेटर पीडीए कित्याक जाय आनी तांकां पीडीए कित्याक नाका ती ताणें ऑलरेडी व्यक्त केल्लें आसा सो तुका कित्याक जाय ती तुवें व्यक्त करची गोवा युनिवर्सिटी हातून पयर हांचो एक इंजिनियराक धरलो अशी बातमी आयली आमकां कळून आयलां ते भशेन नेहमी सारकें प्रेशर येता की ताका ताचेर कारवाई करिना जावपाक गोंयान अशेंच घडटा 1-2 वर्सां फाटीं ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटांनी अशेंच प्रकार घडलेले आनी एक पिवन जो डायरेक्टराचो पिवन आसलो ताणें डायरेक्ट 1 लाख घेवन ताका रंगे हाती धरलेलो ते कित्याक लिपयलें हें जनते मुखार पयलीं सरकारान सांगचें आनी ऑन द कॉन्ट्री स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटान पिवनान जे एक उल्लेख केल्लो की आपल्या डिपार्टमेंटान भ्रश्टाचार चालू आसा म्हणून आनी लेखी दिल्ले आनी सगळे डिटेल्स ताणें दिल्ल्यो आमकां कळून आयलां की ताजेरूय वायट वॉश जावपाचो आसा खुबसो दबाव आसा आनी हाजेर कांय जावचें ना अकाउंट्स डिपार्टमेंट जावं आनी इवन खंयची यंत्रणा जी आसा एंटी करप्शनाची ती सामकी स्लो ह्या विशयाचेर चलता कित्याक जे पिवनान स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटान जी विशय काडला तातूंत शामील जे आसा ते तांचेच पाटयेचे आसा आनी ते उक्ते जायत म्हणून ते भिता म्हणून हे सगळें वायट वॉश करपाचो प्रयत्न चल्ला हाचेर आमचो निशेध